एक दीस एकलो भुरगो जाका कांकरू जाल्लो ताच्या चिंतनांनी अशें आयलें की म्हाका बिशोबाक मेळोंक जाय. आमचो काद्यल आसा ते भाशेन आनी खबर कार्डिनलाच्या कानार पडली आनी ताणें एक दीस असोच सकाळचो आपली गाडयेन बसोन ताच्या घरा गेलो आनी वचून ताणें दारार मारलें. दार उगडटा त्या चेड्याचो पाय भायर आयलो आनी तो कार्डिनलाक पळोवन एकदम गाबरलो. आपूण सारको न्हेसलेलो ना, कार्डिनल आयलेलो आसा आनी कार्डिनल म्हणूं लागलो तुजो पूत ही हा. आनी ते ताचो पूत हाल्लो तो रोखडोच धांवन आयलो आनी ताका मेळ्ळो आनी ताचे बरोबर ताणें कितें सांगलें तें सांगलें म्हजे पासत माग म्हणून. कार्डिनलाक भितर घेवन ताणें ताचो परामर्श केलो आनी तो गेल्या उपरांत ताका लज दिसली. कित्याक तो तयार नासलेलो, तो येतलो म्हणून. सट करून तो आयलो आनी ताका हांव कसो म्हणून न्हेसलेलो आसलो, गोरपर्यंत आमचे सारकें नासलेलें, आमची तयारी नासलेली असो म्हूण तो शीम करूंक लागलो. भयणीन भावनू, जेजू आमचें सगळो गत येता पूण आमची तयारी आसूंक जाय. सदांच आमी तयार आसूंक जाय ताका योगाक दिवच्या. आनी तो प्रत्येक सुस्कारांत आमचे मदें येता. इतली तयारी आमची आसूंक जाय. सगळो गत आमचे कुडींत तो मनांत आत्म्यान भरोन येता आनी आमी ताचें सगळें रावंक जाता, आमचें सगळें ताका समर्पूंक जाता. ही संती आमकां आसा. पूण तो आयलो तेन्ना अशेंच घडलें. पयले वाचपान आमी आयकलां, इजेस प्रवाद्यान सांगलां की आहाज कितें जाल्लें, जेरुसलेम पळय आसा, इस्रायल पळय आसा, दोन भाग जाल्ले ताचे, नॉर्थ आनी सावथ हे भाशेन, इस्रायल आनी जुदा. आतां आसिरियाचे पळय आसलेले ती फौज आयली आनी तांचे बरोबर ते दोगूय जाण एकठांय जावन हांकां हारोवंक ते तयारी करताले. पूण देवान ताका सांगलें अशें जावचें ना म्हणून, कित्याक हांव तुमचो परामर्श करतां. आनी तेन्ना ताका ही खबर सांगली. इजायासा उदेशी देवान आहाजाक सांगलें, तो राज आसलेलो साधन हाचो प्रांताचो, आनी ताणें ताका सांगलें की एक गोरबेस जातली भायर आनी तिचो पूत इमानुएल म्हणजे देव आमचे मदें आसतलो, हें ताका सांगलेलें. ती खबर ताणें घेतली. पूण आमी क्रिस्तांव आनी चड करून आमचे पळय शुभ वर्तमानकार आसात, ताणें ही खबर अशी दवरलेली आसा. दाविदाच्या पुताक म्हणजे जुझेक एक पूत जातलो आनी तो इमानुएल म्हणजे देव आमचे मदें म्हणून जियेतलो, अशें आमी धरलेलें आसा. म्हणटच म्हज्या भयणीन भावनो, जेजू हे पिळगेंतलो आयलोलो आसा. काल आमी वाचलेले आसा 14 पिळगे आब्रामांतल्यान दाविदा पर्यंत. दाविदासान मागीर अरण्यांत गेले ते म्हणजे बंदखणींत पडले ते 14 आनी तिजोतान मागीर परतून जुजे पर्यंत 14 पिळगे. आमी आमच्या पुर्वजांक बिलकूल वळखना. हांव म्हज्या शपायक वखता, पूण शपायचो पांय कोण तो हांव नको आनी ताचे उपरांत आमी कांयच नको आमचें. पूण हांगसर जेजूची सगळें दाखयलेलें आसा. कसो जेजू जल्माक आयलो पळय तो, इतल्यो पिळग्यो, इतलीं वर्सां, तर तो मनशां मदें आयलो खरो, मनीस कसो जालो, पूण मनशां बरोबर सारको एकूच न्हय. कित्याक तो आयज आमी पळयता पवित्र आत्म्या उदेशी जल्माक आयलो आनी ताची आवय मारिया ती आंकवार उरली.
आमी हे मनान करीत जाल्यार कितें पळयता, देव आमचे सगळे आपणाक जाय पळय तशें येवंक शकता न्हय. आनी ते भाशेन तो आयलो, तो आमचे गतींतलो. पूण आनी पावलून आमकां सांगला तो आमचे सारको खरो, ताचे विशयी सगळें सांगलेलें. पूण तो आमचे पासून मरोन पुनर्जीवन जावन तो देवा बरोबर आसा. आनी हे आमी सोत मानता की तो देवासून आयलो आनी देवासूनशी ताणें आमकां सगळ्या जाणांक वेलिल्लें आसा. आनी आतां तो आमचे बरोबर जियेता आनी आमी सगळीं जाणां ताका एकवटान जिवंक जाय. पावलू आपलो शुभ वर्तमान ह्या रोमकारांच्या चिठींतल्यान आमकां कळीत करता. तो कोण? तो एक दूत देवाचो, जेजू क्रिस्ताचो. ताकाय देवान आपयलो आनी देवान ताका निवडलो आनी तो खालतेपणे ह्यो वार करूंक लागलो. तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां आमकांय हो हुकूम दिल्लो आसा जेजूच्या एकवटान रावंक आनी जेजूक आमी परगटूंक आमच्या उतरांनी, आमच्या कन्यांनी आनी आमच्या चालींतल्यान. हें सगळें घडच्याक ताणें आमकां ही कृपा दिलेली आसा. भावार्थान एकुरपेन रावन आमच्या जेजूक साक्षी जावंक जाता आमच्या चालींतल्यान, उतरांतल्यान आनी कन्यांतल्यान. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जशे भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन दिनास, भाग्योन जुजेबाज हांणी आपलें जिवीत जेजूक एकवटोन सगळो वावर केलो आनी ताका लागून आयज पर्यंत ताचेशी इतलो लोक हजारांनी येता. तांकां सगळें कांय कळना, पूण आयली म्हणटूच हांगसर तांकां कितें तरी जाता. भितरल्यान तांकां शांती मेळटा. भितरल्यान थोड्या जाणांचें मन परिवर्तीत जाता. थोडीं जाणां येवन सांगतात म्हाका एक दर्शन घडलें म्हणून. आनी हांवें भितरल्यान ताका पळयलो. ते दीस फाटीं म्हाका एकल्यान कोणें सांगलें, हो हिंदूच मनीस, ताणें म्हाका अशें सांगलें, हे भाशेन ताका अणभव मेळ्ळो म्हणून. आमकां कसले अणभव मेळटात? आमकां ही खात्री जालेली आसा की हांगसर आयली की आमकां तो आमचे पासून मागता आनी जे मागता तितलें आमकां मेळ्ळें म्हणटूच आमी देवाक दिनवासूंक येता आनी परतून आनीकूय वस्तू मागूंक येता. पूण तितलेंच न्हय, आमचें जिवीत बरे भाशेन जेजूच्या एकवटान जेवंक ही कृपा मागूंक येता. आनी हो जागो इतलो पवित्र आसा कित्याक कितलो लोक हांगसर येवन नोयनाच्या दिसांनी, फेस्ताच्या दिसा आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान सादता. ह्या वर्सा आमी हांगसर, ह्याच वर्सा न्हय, आतां थोडीं वर्सां जालीं, आमी पवित्र बसोवन दवरलेली आसा आनी लोकां पासून आमी विनंती करीत आसा. ह्या वर्सा प्रत्येक फिरगोजींतली हांगसर येवन 2-2 वरां सादतालीं. आमी सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत हांगसर पवित्र भोजन दवरलेली आनी लोकां पासून आमी मागतालीं हांव. आनी ह्या वर्सा आमी पळयलां कशे भाशेन एक पर्यंत अपघात घडोंक ना, म्हणजे एक पर्यंत एक्सिडेंट जावंक ना म्हणून कोण मरोंक ना. खूब पाटी सकाळीं येताना दो आसतालो आनी एक्सिडेंट जाताले, खूब जखमी जाताले आनी थोडीं जाणां मोत्तालीं पर्यंत. पूण ह्या वर्सा कांयच जावंक ना. हांगसर पर्यंत माटवान लोकांक कितले भक्तीपणी भाग घेवंक मेळ्ळेले आसा. हें कित्याक लागून? कित्याक हांगसर लोक मागणें करतालो म्हणून. मागण्यांची आमकां गरज आनी आमी मागण्यांत रावंक जाय. आमकां देव राखता आनी सांबाळटा आनी हें आमी सगळें पळयलेलें आसा आयच्या वाचपांनी. कशे भाशेन तो आमकां प्रत्येकाक आपयता. जशे भाशेन ताणें इजायास प्रवाद्याक आपयलो, पावलूक आपयलो, जुजेक, आनी जुजे पळय कशे भाशेन आपलें जिवीत सादता. देवाच्या हुकुमा प्रमाणे तो एक बरो बापूय. बरो बापूय म्हणजे कितें? तो आपल्या गरोब्याचो परामोस करता, राखता तांकां, मागीर तो सांबाळटा तांकां. ताचे पासून तो आपूण वावर करता आनी दिसपटो इकरायस तांकां फावो करता आनी आपल्या पुताक शिकयता. हे भाशेन आमी प्रत्येक बापायन ही जबाबदारी घेवंक जाय जुजान घेतल्या त्या प्रमाणे. खूब पाटी आमी तशी घेनात आनी बाकीचीं घेतात. तर आमी आयच्या दिसा ही कृपा बापायंक सगळ्यांक मागया आनी आवयंकूय हे भाशेन सायबीण माय भाशेन
देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारच्या. तर सगळीं जाणां आमी आमचे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया आनी जेजूक आमी योगकार दिवया. आमी कशें आसात भितरल्यान आमी पातकी जिवीत जियेता जाल्यार कुमसाराक वचोन ह्या दिसांनी आमची तयारी करया ताका योगकार दिवच्या क्रिसमसाच्या दिसा. आनी हे परी आमी आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारया. नाजाल्यार भितर गोंदळ जातलो. तो आसा, आमी आसा आनी कितें चलता तें आमीच नको. तशें जावंक फावना. जेजू सगळे प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सगळे येता तेन्ना आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, आमच्यो आठवणी, आमचे कितें मनोभव आसा तो सगलो सुस्कारांतल्यान ताच्या नांवांतल्यान भायर काडून ताचेर दवरया. आनी ताचेर दवरले म्हणटच तो ताचेर आशिर्वाद घालून बरें तें अदीक बरें करून दितलो. वायट हाती काडून ताच्या जाग्यार दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण आमची कुडींत मनांत ओतल्यान भरून काडटा. आनी हे परी आमी नितळ निर्मळ जावन जेजूच्या सांगाता आमचें जिवीत एक सांदो कसो सारूंक जाता. जेजू ही कृपा तुवें आमकां सगल्यांक दिल्याय त्या कृपे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक आमकां मदत कर. आमकां घोटाय दी आनी आमी तुका पयलो वयलो स्थान दिवन आमचें जिवीत सारूंक आमकां बळ दी.